संवसारभर आशिल्ल्या गोंयकारांक गोंयच्यो खबरो पळोवपाक प्रुडंटाचो नंबर पयलो लागता ही गजाल परत एकदा सिद्ध जाल्या। लोकसभा वेंचणूक निकाला वेळार www.prudentmedia.in ही प्रुडंटाची वेबसायट पळोवपी लोकांनी नवो विक्रम केलो। प्रुडंटाची वेबसायट पळोवपी लोकां मदीं वेंचणुकेच्या दिसा 10 पटींनी वाड जाली। प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर संवसारभर आशिल्ल्या लोकांनी वेंचणुकेचो निकाल लायव्ह पळयलो। वेंचणूक म्हळ्यार प्रुडंट हे थारिल्लेच आसा। लोकसभा वेंचणुके निमतान परत एकदा ही गजाल सिद्ध जाली। लोकसभा वेंचणूक निकाला वेळार संवसारभर पातळिल्ल्या गोंयकारांनी प्रुडंटाची वेबसायट पळयली। लोकसभा वेंचणूक निकाल जाणा जावपा खातीर विंगड देशांत आशिल्ले गोंयकार प्रुडंटाची वेबसायट पळयत आसले। प्रुडंट पळोवपी टॉप 10 देश: भारत, इंग्लंड, UAE, अमेरिका, सौदी अरेबिया, कॅनडा, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। मतां मेजपाच्या दिसा 10 पटींनी लोकांनी वेबसायट पळयली। निकाल पळोवपी लोकां मदीं तरणाट्यांची संख्या बरीच आसली। प्रुडंट पळोवप्यांची ही आसा तपशील: 18 ते 24 27.50%, 25 ते 34 33.50%, 35 ते 44 15.50%, 45 ते 54 12.50%, 55 ते 64 5.50%, 65 वयर 5.50%। वेबसायट पळोवपी बायलांचे आनी दादल्यांचे प्रमाण: दादले 54.15%, बायलां 45.85%। हो तापशील पळयल्यार मतां मेजपाच्या दिसा फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार संवसारभरांतल्या गोंयकारां खातीर प्रुडंट नंबर 1 आशिल्लो हें सिद्ध जालां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। काँग्रेस सोडून गेल्ले फुडाऱ्यांनी परत काँग्रेसीत येवचें म्हूण गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंगान तृणमुलाची ममता आनी राष्ट्रवादीचे शरद पवाराक उलो मारलो खरो, मात प्रदेश काँग्रेसीक तें मानवलें ना। काँग्रेसीचे प्रदेश फुडारी म्हणटा, तृणमुलांत गेल्ले चर्चिला सारकेले स्वार्थी मनशाक काँग्रेसीची दारां कायमची बंद। इतलेंच न्ही, रवी नायकावेले आरोप सिद्ध जाले जाल्यार ताकाय काँग्रेसींतल्यान काडटले म्हूण जॉनान शिटकावणी दिली। हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीचें सारकें पानिपत जालें। सगळ्या काँग्रेसवाल्यांनी एकठांय येवंक जाय असो उलो काँग्रेसीचे अखिल भारतीय सरचिटणीस आनी गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगान मारला। दिग्विजय सिंग म्हणटा, राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसींत विलीन करात अशें शरद पवाराक हांव सदांच सांगत आयलां। काँग्रेस सोडून गेल्यात ते फुडारी आनी कार्यकर्ते, मागीर ते शरद पवार आसूं नाजाल्यार ममता बॅनर्जी आसूं, सगळ्यांनी परत पक्षांत येवचें अशें म्हजें नमळायेचें मागणें आसा। काँग्रेस विचारांच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन लढपाची गरज आसा। शरद पवार हेणे तरी ममता बॅनर्जी परतून आपयल्या। ममता बॅनर्जी गेले जाल्यार ममता बॅनर्जी सगळ्यांक बरा वता न्हू। ममता बॅनर्जी एकली कशी जाली न्हू, कित्याक हांव मेंबर न्हू सद्याक, आनी हांव ममता बॅनर्जी डिसिजन घेतली। मुगे काय ना, मुगे कितें जाता, मुगे लिडरांक ती न्हू, ती कितें सांगता तें चोवपाचें। चर्चिल आलेमांव सारके सोडून गेले, इंकां दारां ओपन आसतली ना, ते पॉलिसी आनी प्रिंसिपलाचेर पार्टी फुटूर वचूंक ना, ते स्वार्थाचेर गेल्ले। म्हजे चलयेक तिकेट मेळूना, म्हज्या चल्याक तिकेट मेळूना, म्हाका तिकेट मेळूना म्हणून गेल्ले। हे स्वार्थी मनीस, तांकां पॉलिटिकल फिलॉसॉफी कांय ना तांच्या फाटल्यान। तांच्या फाटल्यान तांच्यो फिलॉसॉफी म्हणजे सरकारान येवप, पार्टीन येवप, निवडून हें करप, पयशे कशे करप, तें तांचें मेन प्रिंसिपल आसा। असल्या मनशांक आमी परत काँग्रेसीन घेवचे ना। आमी रिझोल्युशन पास केलां, असल्या मनशांक आमी परत घेवचे ना। हांव आससर असल्या मनशांक परत आमी काँग्रेस घेवचे ना। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंगाचेर टिका करपाचो रवी नायका सारक्या मनशाक कसलोच अधिकार ना अशी टिका प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केल्या। रवीचेर जे आरोप जाल्यात ते सिद्ध जाल्यार ताका पक्षांतल्यान काडून उडयतले अशी शिटकावणी जॉनान दिल्या। असल्या मनशाचेर हे मनीस स्टेटमेंट करप जे टेंटेड आसा तांकां बरोबर न्हू ते, म्हणून डिसिप्लिनरी कमिटी एक्शन घेतली। असल्या मनशांक, स्वार्थी मनशांक काँग्रेसींतले भायर उडयना जाल्यार काँग्रेस वयर सरची ना। आमची यंग केडर म्हणटा हांव ती वयर सरूंक ते हे लोक दिवचे ना तांकां। गिल्टी सापडत जाली मशीन पार्टींतल्यान काडून उडयता। हय, पयलेच काडून उडयतले आमी। वी वील नॉट प्रोटेक्ट एनीबडी। सर्टनली एनीबडी हू इज देर इनवॉल्व इन एनी इलिगॅलिटीज वील बी थ्रोन आउट फ्रॉम द पार्टी। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंगाक लागून काँग्रेसचो पराभव जालो अशी टिका हालींच रवी नायकान केल्ली। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, मडगांवच्यान सावयो डायस आनी चेतन गवस।
गोंयांतले अनुसूचित जमातीचे लोक 10 वर्सां भितर वयल्या वर्गांतल्या लोकांच्या पावंड्यार पावतले अशी आस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा बेतोडा जाल्ल्या संकल्प दीस कार्यावळींत उलयतना उक्तायली. आदिवासी कल्याण खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत अनुसूचित जमातींतल्या तिगांक खासा पुरस्कार भेटयले. गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान आयतारा संकल्प दीस मनयलो. बाळी आंदोलनात बळी पडिल्ले मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीपाक ह्या वेळार आर्गां ओंपलीं. कांता गावडे, तेरेजा आद्रात आनी योगेश कुंकळकाराक पुरस्कार भेटयले. आदिवासी खातीर खासा येवजण्यो मुखेलमंत्र्यान जाहीर केल्यो. आम्ही जवळजवळ 50% केलं. कोणूच्या वर्साचो 70-75% आणि म्हाका खात्री आसा की आनी 2 वर्सांनी 100% दिल्ले पयशे त्या भागाक वापरले वतले, त्या लोकां खातीर वापरले वतले आनी 10 वर्सां भितर समाज हो गोंयच्या सगळ्यांच्या बाकीच्या समाजा बरोबर एका पातळीचेर येतले हाची तुमकां आदिवासी पालकांनी आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर लक्ष दिवचें अशी सुचोवणी समाज कल्याण मंत्री महादेव नायकान केली. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां कायद्यान मेळटल्यो, पूण खरें जें मेळपाक जाय एज्युकेशन हीच खंत ओबीसीच्या भितर आसा. ओबीसी देशांत तशेंच प्रकरण आसा. 26% जे भुरगे एसएससी बसतात ते 10% भुरगे 10वी पास जातात आनी 12वी आनी 1% सुद्दां भुरगो जे प्रोफेशनल कोर्सेस आसात ते प्रोफेशनल कोर्सा कडेन वचना. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर आदिवासी लोकांनी मुखार येवचे अशें आवाहन रमेश तवडकरान केलें. सरकारान सगळी योजना आपल्या मनात गावची ना की ज्यो योजना तळागाळांत पावपाची योजना ती करची पडटा त्या व्हडल्या संख्ये पडटले आनी खेळाडो मनीस तांणी येवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.